हॅलो नमस्कार वेलकम टू माय ब्लॉग आणि आयचो ब्लॉग जावन आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू हो रेस्क्यू जावन आसा पणजे देऊळवाडा ह्या वाड्यार. सो देऊळवाड्या वयल्यान म्हज्या एका फ्रेंडान म्हज्या कलिगान म्हाका सांगलें की तेंच्या घराच्या सायडीक पायणीन खंय एक तेंच्यांनी नाग भोंवता तो पयला. नाग अत्यंत लांब आसा, मोठो आसा आनी तो एका आडचा वचून रावला. सो जवळपास सामकी 12-16 वरां आसलेली. सो हांवें बेगीन फटाफट म्हाजे बॅग कपडे घातले आनी हांव सरळ पावलो देऊळवाडा ह्या वाठारांत. सो थंय वचून पळयलें जाल्यार थंय म्हज्या फ्रेंडा सोबत आनी 2-3 जाण भुरगे उबे आशिल्ले, जे भुरगे रातचे हॉटेला वयल्यान काम करून आपल्या रुमार पावले आनी तांकां रुमार पावताच थंय तो दृश्य दिसून आयलें. थंय खंय तेंच्यांनी म्हाका सांगले प्रमाणे थंय तो नाग खंय त्या माजराच्या मुखार रावन बरो हिसींग सावंड करतालो आनी फोसा मारून ताका दाखयतालो. सो ते थंय पावतात तेंच्यांनी त्या माजराक सायडीक काडले आनी तसोच तो नाग सरळ सायडीच्यान सरपटत एका जाग्यार वचून रावलो. आनी ते बाकीचे मागीर हांव थंय पावसर तेंच्यांनी थंय लक्ष दवरलें. सो जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी दाखयलें तो नाग जो जाग्यार आसा त्या जाग्यार जायत्यो 1-2-3 पिशव्यो आशिल्ल्यो, रगडो आशिल्लो, सो फातरी आशिल्ल्यो. सो तेज्या आडसाक तो राविल्लो. सो हांवें जशें बॅग काडना फुडें, ते प्लास्टीक बॅग काडना फुडें थंय म्हाका दिसून आयलो इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा, जाका आमी नाग म्हणटा. हो एक अत्यंत विशारी स्वरूप कंटेन न्युरोटॉक्सीक वेनम जे आमच्या नर्वस सिस्टमाचेर हमला करता. सो जर तुमकां हो सपोज स्वरूप चावलो जाल्यार हेजेर बेगीनच्या बेगीन उपचार करात, नाजाल्यार मनीस मरो सुद्दां शकता. सो हांवें विथ द हेल्प ऑफ माय हूक स्टीक ताका थंयच्यान हाताळ्ळो आनी हांव सरळ घेवन येयलो स्नेक बॅगा कडेन. स्वरूप सामको शांत स्वभावाचो आशिल्लो, कसलेच ताणें हूड फुलोवंक ना जावं हिसींग सावंड करूंक ना, पूण बॅगान वचपाक फाटीं फुडें जावंक लागलो. जायतो टायम गेलो म्हाका ते बॅगान भितर घालता म्हटल्यार. सो हांवें बॅगाचो पोजिशनूच थंयच्यान शिफ्ट केलो, जागो शिफ्ट केलो आनी व्हरून मातसो ज्या जाग्यार स्पेस आसा त्या जाग्यार दवरलो आनी थंय फक्त बॅगा फुडल्यान ताका दवरना फुडें तो सरळ स्वरूप त्या बॅगान गेलो आनी हांवें बॅग पॅक केलें आनी हांव सरलो ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या पर्यावरणांत, तेज्या निसर्गान. जर तुमकां म्हजो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. देव सगळ्यांक बरो दीस आनी बरी रात दिवं. देव